उच्च न्यायालयान वाघ संरक्षित क्षेत्राची सुनावणी परतून एकदा तहकूब करत ही सुनावणी 11 डिसेंबराक दवरल्या। अधिसुचोवणी फुडें धुकलपाचो राज्य सरकाराचो अर्ज आणि गोवा फाउंडेशनाची अवमान याचिका ह्या दोन्ही मुद्द्यांचेर बरोबर सुनावणी 11 तारखेक जातली। सरकाराची वाघ संरक्षित क्षेत्राचेर खाशेली सुनावणी नोव्हेंबराच्या 10 तारखेक जावपाची आसा। देखून ही सुनावणी फुडें धुकलपाची मागणी राज्य सरकारान केल्ली। निमणे कडेन कला अकादमीच्या उक्तावणाक मुहूर्त सांपडलो। 10 नोव्हेंबराक कला अकादमीचे उक्तावण जातले अशी माहिती कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी कला अकादमीचे उक्तावण जातले। खासा इफ्फी खातीर कला अकादमी उक्ती जातली। ओपन ऑडिटोरियम सोडून हेर बाकीची कामां पुराय जाल्ल्याचे मंत्री गोविंद गावडेन सांगले। फिल्माच्या बाबतीत संवसारीक पावंड्यार भारताचे नाव पयल्या सुवातेर येता अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुरान दिली। फाटल्या 3 वर्सांच्या तुळेंत ह्या वर्सा भारताच्या प्रसार माध्यम आणि मनरिजवण उद्देगात देशाची बरी उदरगत जाल्या। फिल्माचे कंटेंट जर बरें आसत जाल्यार प्रादेशीक फिल्म राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर लेगीत पावपाक शकता अशें आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या कर्टन रेझराच्या उक्तावणा वेळार मंत्र्यान उलोवप केले। हरमला दर्यादेग वाठारांत रातच्या वेळार 10 उपरांतूय मोठ्या आवाजात म्युझिक चालूच आसता। हायकोर्टाचो आदेश किकोकात काडिल्ल्याचे हांगासर दिसून येता। निकतो पर्यटन हंगाम चालू जाता थंय आसा। जर आतांच ही परिस्थिती जाल्यार पर्यटन हंगामात कितलो धुमाकूळ आसतलो तो पळोवपाचो ना। पर्यटन हंगाम सुरू जालो, देश विदेशांतले पर्यटक गोंयां येतात। ह्या पर्यटकांची उमेद वाडोवपाक रातच्या वेळार कांय हॉटेलांचेर संगीत आसता, पूण हे संगीत फक्त 10 मेरेन वाजोवपाक परवानगी आसा। मात हो नेम सद्याक खुटाळ्याक लायिल्लो दिश्टी पडटा। हरमला दर्यावेळ रातचे 10 उपरांत लेगीत मोठ्या आवाजाचे संगीत बिनधास्त चालू आसता। पदकाची अपेक्षा आशिल्ल्या खेळगड्यांक आमी सुरवाती पासूनच बरें प्रोत्साहन दीत आयल्यात आणि दितात लेगीत। पदक जैतिवंत खेळगड्यांक सरकारी नोकरी मेळटली हाची तजवीजूय आमी करतात। त्या भायर तांकां रोख रक्कम बक्षीस म्हणूनय दितात। ताकाच लागून आमचे खेळगडे राष्ट्रीय खेळ सर्तींत बरी कामगिरी करत आसता अशें महाराष्ट्राच्या ऑलिंपिक संघटनेचो मुखेली सांगता।
आयतारा दनपारा अंजुणा दर्यावेळेर तळपांनी आडकून उरिल्ल्या पी दिलीप शिवम ह्या पर्यटकाक जीवरक्षकाचे मजतीन भायर काडलो. तो खंय आसा हें तेका सांगपाक सारकें जालें ना. हो पर्यटक आशिल्ल्या कारणांत तेका ही सुवात खंयची ही कळनाशिल्ली. ताणें आपलो फोटो आनी थंयच्या थळाचो एक व्हिडिओ काडून पुलिसांक धाडलो. त्या उपरांत पुलीस कॉन्स्टेबल अभिनय मळीक आनी ड्रायव्हर सुशांत गडेकर हांणी घडणूक थळाचेर धांव मारून ताणें जीवरक्षकाच्या सहकार्यान ह्या पर्यटकाक सुरक्षीतरित्या भायर काडलो. वास्को वाठारांत रस्त्याच्या कुशीक आशिल्ल्या खांब्याचेर लमकळपी लायटीच्यो केबली भुंयगत करपा खातीरची सगळी तपासणी जाल्ली आसा. देखून हें काम बेगीनूच पुराय जातलें अशें नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगलें. ह्या विशीं चर्चा करपा खातीर सगळ्या केबल ऑपरेटर्सां वांगडा आमदार तशेंच नगरपालिकेच्या सगळ्या वांगड्याची बसका घेवन हो निर्णय जाल्ल्याचें नगरसेविका शमिका साळकर हाणें कळीत केलें. धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या फार्मात आयतारच्यान ऊस कापणेक सुरवात जाली. हो ऊस खानापूर एग्रो कंपनीत धाडटले आनी फाटले फावट जितलो दर दिलो त्याच दरान अनुलेगीत दर दितले अशें संजीवनी साखर कारखान्याचे प्रशासक सतेज कामतेन सांगलें. ह्या ऊस कापणी उपरांत हो ऊस खानापूर एग्रो कंपनीत व्हरतले. धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या फार्मात आतां आयतारच्यान ऊस कापणेक सुरवात जालेली आसा. पोरू जितलो दर तांकां मेळिल्लो आसा अनुलेगीत तितलेच दर दितले अशें संजीवनी साखर कारखान्याचे प्रशासक सतेज कामतीन सांगलें. सावड्डेची ग्रामसभा बरीच तापली. थळाव्यांनी वेगवेगळे प्रश्न ग्रामसभेत मांडले. जाल्यार सावड्डे पंचायतीचे सरपंच चिन्मयी नायक हांकां कांय कारणाक लागून ग्रामसभेच्या बसकेत हाजीर ती नाशिल्ली. ह्या बसकेत मुखेल मुद्दो म्हटल्यार ट्रकान ओव्हरलोडिंग करून व्हरपी कोळसो. देखून सगळ्या खात्याक पत्रां धाडल्यात. तरी लेगीत अशीच ओव्हरलोडिंग कोळसो व्हरपाक बंद करूंक ना जाल्यार ट्रक आडयतले अशी शिटकावणी पंचायतीन दिलेली आसा. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण म्हटल्यारूच DSS लाभार्थ्यांक आतां बँक अकावंट नंबराची आधार कार्डा कडेन जोडणी बंधनकारक केल्या. समाज कल्याण खात्यान सोमारा परिपत्रक जारी केलें. गोंयच्या ज्येश्ठ नागरिकांक आर्थीक मजत दिवपाच्या हेतान सरकारान दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण चालीक लायल्या. ह्या येवजणे खाला जाणटेल्यांक, विधवा बायलांक, दिव्यांग व्यक्तींक, आर्थीक सक्षम नाशिल्ली बायल मनीस, HIV तशेंच एड्स बाधितांक दर म्हयन्यात थेट तांच्या अकावंटाचेर 2,500 रुपया इतकी आर्थीक मजत मेळटा. आतां ह्या येवजणेच्या लाभार्थ्यांक सरकाराच्या समाज कल्याण खात्यान बँक अकावंट नंबर आनी आधार कार्ड जोडणी बंधनकारक केल्या. 3 म्हयन्यां भितून ही जोडणी करची पडटली, नाजाल्यार पयशे बंद जातले अशें ह्या परिपत्रकात नमूद केलेलें आसा.
दक्षिण गोंयांत गुन्यांवाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाता. लैंगीक अत्याचारा सयत घरफोडी, खून आनी हेर गुन्यांवांचे घडणुकांनी दक्षिण गोंय गाजत आसा. ह्या गुन्यांवां आटोपा हाडपा खातीर गोंय पुलीस यत्न करीत आसा अशें दक्षिण गोंय अधीक्षक अभिषेक धनिया हाणें सांगलें. दक्षिण गोंयांत गुन्यांवाचें प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा. खून, लैंगीक अत्याचार तशेंच हेर गुन्यांवांचो आंकडो दक्षिण गोंयांत वाडटना दिश्टी पडटा. दक्षिण गोंयांत फाटल्या 10 म्हयन्यांत 86.48% इतले गुन्यांव नोंद जाल्या. ह्या गुन्यांवाचो तपशील वाडत आसा. सदतीसाव्या राष्ट्रीय खेळां सर्तींत पारंपारीक योग विभागांत गोंयाक भांगरा पदक फावो जालें. गोंयचें प्रतिनिधित्व करपी शुभम देबनाथ ह्या तरणाट्यान हें भांगरा पदक जिखलें. ह्या पदका वांगडा गोंयांत आतां मेरेन 50 पदकां फावो जाल्लीं आसा. दिवचल शारांतल्या बोड्डे वाठारांत मुख्य रस्त्या कुशीक एक बंगलो फोडिल्ल्याची म्हायती मुखार आयली. ह्या प्रकाराची म्हायती मेळटकीच दिवचल पुलिशेन घडणूक थळाचेर वचून तपास सुरू केलो. डॉग स्क्वॉड हाडून चोरांचो सोद घेवपाचो यत्न केलो. फॉरेन्सीक टिमीनूय पाचारण केलें. आयतारा राती हो प्रकार घडलो आसुये असो दुबाव आसा. हो बंगलो 2 दीस बंद आशिल्लो अशें कळटा. वाडट्या वायट घडणुकांचेर पाळत दवरपा खातीर कुर्टी खांडेपार पंचायतीन दोनूय पुलांचेर CCTV कॅमेरा बसयल्यात. ह्या पुलांचेर येवपी वचपी गाडयांचेर CCTV माध्यमांतल्यान पाळत दवरतले. तशेंच खुबशे लोक न्हंयत कोयर उडयतात. तांचेर खर कारवाय जातली अशें कुर्टी खांडेपार सरपंच संजना नायक हाणें म्हायती दिली. कुळमुणकारांचो हक्क हो पेडणे तालुक्यांतल्या बहुजन समाजाचो महत्वाचो प्रश्न आसून तालुक्यांतले सगळे राजकीय पक्षांतल्या कार्यकर्त्यांनी एकत्रीतपणान एकाच व्यासपीठाचेर येवन लढपाची आवश्यकता आसा अशें मत अशें आवाहन मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हाणें तुये हांगाच्या कुळमुणकार जनजागृती कार्यक्रमांत केलें. पेडणे तालुक्यांतल्या कुळमुणकारांचेर जाल्ल्या अन्याया बाबत जनजागृती करपा खातीर आरोलकर हांच्या नेतृत्वा खाला तुये हांगाच्या ग्रामपंचायत सभागृहात आयोजीत एक सभा केल्ली. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी रंगनाथ कलशावकर, तुयेची सरपंच सुलक्षणा नायक, प्रवीण कलंगुटकर, माजी आमदार परशुराम कोटकार, तारा हडफडकार, ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले.
गोंयाक पारंपारीक योगा प्रकारांत पयले सुवर्ण पदक फावो जालें. शुभम देबनाथ ह्या तरणाट्यान गोंयचें प्रतिनिधित्व करून गोंयाक हे भांगरा पदक मेळोवन दिलें. ह्या भांगरा पदका सयत गोंयांत सध्या 50 पदकां आयिल्लीं आसा. राष्ट्रीय खेळा सर्तीत सॅपॅक टॅक्रो ह्या खेळा प्रकारांत गोंयच्या खेळगड्यांनी भोव मोलाची आनी बरी कामगिरी केल्ली आसा. डॉली फर्नांडीस हाका सुवर्ण तशें भांगरा पदक तशेंच रौप्य पदक, मंजुनाथ कलमानाडीगर हांकां भांगरा पदक, रेशमा किरकट्टा हांकां भांगरा आनी रौप्य पदक, तशेंच खेळाडूंचे सॅपॅक टॅक्रो फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष बाबू कवळेकरा कडल्यान खूब अभिनंदन जायत आसा. गोंयच्या खेळगड्यांनी राष्ट्रीय खेळा सर्तीत सॅपॅक टॅक्रो ह्या खेळांत बरी कामगिरी केल्ले दिसून आयला. भारताचो 54वो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव 20 तारखेच्यान गोंयांत सुरू जातलो. 28 नोव्हेंबर मेरेन हो महोत्सव चालू आसतलो अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर हाणें दिल्ली हांगासर दिली. जगांतलो सगळ्यांत व्हडल्या सांस्कृतीक महोत्सवा पैकी इफ्फी एक म्हत्वाचो असो सांस्कृतीक प्रोग्राम आसा. इफ्फी गोंय जागतीक चित्रपटांक म्हत्वाचें व्यासपीठ उपलब्ध करून दिता अशें तांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. युकेतल्या कॅचिंग डस्ट ह्या पिक्चरांतल्यान अंदूच्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाक प्रारंभ जातलो, तर फिदर वेट ह्या पिक्चरान महोत्सवाचो समारोप जातलो अशी माहिती केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर हांच्यांनी दिली. 20 ते 28 नोव्हेंबर ह्या कालावधीत हो महोत्सव गोंयांत जातलो. तशेंच देश विदेशा सयत 270 फिल्म ह्या इफ्फीत दाखयतले. शिरगांव सावन आक्षे मेरेनचो रस्त्याचे दिवे पेटयनाशिल्ल्यान काळोख आसता. मजगतीं वीज खातें रोखडेच रस्त्याचे दिवे जे आसा ते दुरुस्त करपाची शक्यताय आसा. हायवे आनी फ्लायओव्हर सदांच वेगान वचपी वाहनांनी भरिल्ले आसतात, देखून रस्त्याचेर अपघात जावचे न्हय म्हणून रस्त्याचे दिवे कार्यक्षम करप गरजेचें आसा. शिरगांव फ्लायओव्हर आनी आक्षे वाठारांतले कांय वाठार सांजेच्या वेळार काळखांत आसता, देखून ह्या वाठारांत वाहन अपघात जावपाची शक्यताय आसता. ह्या मार्गांचेर रस्त्याचे दिवे दुरुस्त करपाची गरज आसा. वीज खात्यांतल्या एका उंचेल्या पावंड्या सुत्र्या कडेन संपर्क साधलो तेन्ना राज्यभरांतल्या रस्त्यांच्यो लायटी ज्यो आसा त्यो 6 म्हयन्यां भितर दुरुस्त करतले अशें तांच्यांनी कळयल्लें आसा.
देशा खातीर दिवाळेच्या कांय दिसा पयलींच एक म्हत्वाची आनी एक बरी बातमी आयिल्ली आसा. क्रेडीट रेटींग एजन्सी फिचान भारताच्या आर्थीक विकासाचो अंदाज वाडयलो आसा. एजन्सीन सोमारा ही म्हायती दिली. एजन्सीचें म्हणणें आसा की भारताची अर्थवेवस्था मध्यम कालावधीत 6.2% दरान वाडपाक शकता. दिल्लीत वाडट्या प्रदुशणाक लागून शाळांक सुट्टी दिवपाचो निर्णय आयतारा जाल्लो. आतां दिल्ली सरकारान आनीक एक कठोर निर्णय घेतिल्लो आसा. दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हाणें ह्या बाबतची म्हायती दिली. मंत्री गोपाल राय हाणें सांगितलां की दिल्लीत एका सप्तका खातीर ऑड इवन लागू जावपाचें आसा. तशेंच दिवाळी उपरांत 13 तारखे पासून परत एकदा ऑड इवन लागू करपाक येतले. 20 तारीख मेरेन 10वी आनी 12वीचे वर्ग सोडून सगळ्या शाळांक सुट्टी दितले. दिल्लीतल्या सगळ्या बांदकामाच्या कामाक लेगीत स्थगिती दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्लो आसा. ह्याच बरोबर BS3 पेट्रोल, BS4 डिझेलाच्या वाहनांच्या रस्त्यांचेर येवपा खातीर बंदी घातलेली आसा. आसनोडा हांगाच्या बांयत एक खवळें माजर पडलें. सिद्धेश कामत हांची ही बांय आसा. प्रितेश नायक आनी अर्जुन पार्सेकार हाणें ह्या खवळ्या माजराक सुरक्षीत रित्या भायर काडले. अस्नोडा हांगासर ह्या खवळ्या माजराक जिवंतदान मेळ्ळें. सिद्धेश कामत हांची ही विहीर, त्याच बरोबर प्रितेश नायक आनी अर्जुन पार्सेकर हांच्यांनी ह्या खवळ्या माजराक सुरक्षीत भायर काडले आनी सुरक्षीत तांकां रानांत व्हरोन सोडले. अजित पवार गटाचे नेते आनी मंत्री छगन भुजबळ हांणी पत्रकार परिशद घेवन मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याचेर भाश्य केलें. आमचो मराठा आरक्षणाक केन्नाच विरोध नाशिल्लो, पूण तो हेर आरक्षणाक धक्को न लावता तो दिवपाक जाय. जी शरद पवारांची भुमिका आसा तीच भुमिका आमची आसा अशें भुजबळ हाणें म्हटलां. हेर खंयच्याच आरक्षणाक धक्को न लायता हो मराठा आरक्षण जावपाक जाय अशें तांचें म्हणणें आसा. अजित पवार गटाचे नेते आनी मंत्री छगन भुजबळ हाणें पत्रकार परिशद घेवन मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याचेर हे भाश्य केलें.